तो म्हणटलो पूण एका पार्टीचो अध्यक्ष म्हणून आमी सुद्दां ते हे पार्टीचे आमी एक कोण तरी मेंबर आसा म्हणून आमी उलयतात न्हू. आमच्या आमदाराक जर अशें जर कोणी म्हणल्यार आमी कित्याक ओगी रावतले. पण एक सांग म्हणटा ताणें स्टेटमेंट केलो जर तर ताणें केलो तुमी सगळे मडकयचे आसा मडकय पळयत जाल्यार दिन सोडून आनी कोणाक तिका जिखून ना. येयला हो स्टेटमेंट तुमकां लागता म्हणून ताका सांगूंक सोदता म्हणून आमी घेवन कितें जालें न्हू आमी आयकलां की फातोड्या एक असो भविश्य सांगपी पोपोल घेवन भोंवपी फातोडे आसा आनी तो भविश्य सांगता. आतां खूब लोकांक लागीं लागतलो थंय हांव आमदार जातलो हांव मिनिस्टर जातलो काय म्हणून तो पोपोल घेवन भोंवता कार्ड घालतलो हो आमदार जातलो हो मिनिस्टर जातलो तो जावचो ना तो भविश्य सांगता. ना पूण आतां कितें जाला तो आतां फुडलो एक वर्स पॉलिटिक्सूच आसता म्हणल्यार समजूंक जाता तुका झेडपी आहा म्युन्सिपाल्टी आहा ना एसेंब्ली आहा येद्या स्टेटमेंटाक तुमी सगळें इतलें आतां फाल्यां आनीक स्टेटमेंट येतलें तेन्ना मागीर कितें आमी ताका जाप दितले आमी जाप दितले हे पार्टी म्हणून जाप दितले आमी. जो आमदार सातत्यान 6-7 तेंपो मार्जीन फुडें फुडें 500, 600, 700, 5,000, 10,000, 13,000 हो निवडून येता आनी तेजेर तूं नाका आसलेली भाशा करता येवच तुमी जाणा न्हू तुमचो आमदार निवडून येता हय. तुजो सीट सांबाळ तूं. हो स्टेटमेंट तुमकां दिसता तुमकां लागता तुजो सीटूच ताका सांबाळ म्हणटा आमी आमची पार्टी ताका सांगता तुजो सीटूच तूं सांबाळ. पूण तो गोंयभर भोंवता बरें न्हू तेजो सीट तो सांबाळपाक कोण तुजो पावचो ना विजय आपलो सीट सांबाळपाक पावचो ना फातोड्डा. आमचो आमदार प्रचार सुद्दां करिना प्रचाराक सुद्दां वचना आमी करता कार्यकर्ते तो प्रचाराक दारान सुद्दां कोणाच्या वचना मडकय आनी दुसरे कडेन आं दुसरे कडेन वचना काय म्हणटा दुसरे करतो तुम्ही डायरेक्ट अटॅक बीन करतले विजयाचेर कित्याक ना, ना, डायरेक्ट अटॅक तसो एनी पार्टी स्टेटमेंटाचे ना कंप्लीट करता मग कंप्लीट करपाचें 2027 आतां येता तुम्ही एमजीचो फातोड्डा कितें वतले कॅन्डिडेट काय म्हणटा तसो पॉलिटिकल तुम्ही अटॅक करतले आमचो सध्या विचार आसा विचार आसा फातोड्डा कॅन्डिडेट हय विचार आसा आमचो सोदला आसा ना आमकां आमची पळय सद्या आमी कोएलिशन गव्हर्मेंटान करता आमकां तो सीट मेळटलो काय ना हेजेर आमचे सद्या हे चालू आसता. पूण तुमी फातोड्ड्याचे दावा करतले आमी आमी अशे पुस्तकी दावा करतले आनी जर दिलं कितले दावे करतले तुमी पूण फातोड्डा आसतलो कमिटी जातली. विजयचं स्टेटमेंट एवढं गंभीर घेवपाची ना आमी घेयत ना आतां फुडें आसा हेजेर आनीक आमकां उलोवपाचें आसा. जे आमी आयज जे वचलेले आसात जे जिल्हा पंचायत आसा सरपंच आसात ते आमी भंडारी समाजाचे आनी ह्या दिसांनी आमचे भंडारी समाजाचे बांदव कित्याचें कितें तरी उलोवपाक लागले की हांव तांकां सांगूंक सोदतां की जो एमजी पक्षाचे एजेमान असो एक ठराव जालो ते ठरावान की 5 वर्सां जे पक्षान एमजी पक्षान निवडून दिले 5 वर्सां तेणें आमदार म्हणून काम करून आपले फुडें आपले पॉलिटिक्स कंटिन्यू करचें अशें म्हणून. आनी हे पांडुरंग राऊत त्या टायमार प्रेजिडेंट आशिल्लो त्या टायमार ही गोश्ट घडलेली. आनी जेन्ना ही आमी म्हायती हेंचे आमचे आतांची जी कमिटी आसा तांकां विचारलें तेन्ना तुमी जेन्ना हेका आमदार जेन्ना दवरतात न्यू फेसीस त्या टायमार ही गोश्टी तुमी त्या मनशाक तुमी सांगतले काय म्हणून जाल्यार तेणी आमकां सांगलें आमचे जेमान जे गोश्टी कितें आयज पर्यंत घडल्या त्यो आमी त्या मनशाक आमी सगल्यो गोश्टी सांगतात. कारण तुमी फाल्यां आमदार म्हणून निवडून येयले जाल्यार 5 वर्सां सातत्यान हे पक्षाक लागून तुमी काम करपाचें तेजे फुडले टायम तुमकां मिनिस्टर करपाचे कितें ते विचार आसतले म्हणून. पूण काही आमचे बांदव की हे बद्दल नाका आशिल्ले उलोवंक लागले जे आमचे कोणाक तरी मिनिस्टर करचो हे करचो ते करचो. हांव आमच्या बांदवांक सांगूंक सोदतां की पक्षाची कांय तरी धोरणां आसात आनी पक्ष आपलो कितें तरी विचार करून आपले हेजेमान कितें तरी विचार ठरयतात आनी ते फुडें वयतात ते फायनल आसता. आमकां खंयच्याच एका दुखोवपाची गोश्टी ना हांगा. कारण आमचो समाज हो गोंयांत खूब मोठो आसा. आमी आमच्या समाजाक सांबाळुया. समाजान राजकारण हाडूंक नाका कित्याक समाजान जर राजकारण हाडलें जाल्यार समाज आमचो टिकचें ना. त्या खातीर हांव आमच्या सगळे बांदवांक सांगूंक सोदतां की आमी समाज संघटीत करुया एकवटीन रावया आनी आमी समाजाक फुडें खंय तरी व्हरपाची विचार करुया आनी तांकां व्हरुया. पूण
अशें जर आमच्या समाज बांधवांक दिसता की आमचे समाजाचे मनीस खंय तरी फुडें येवचें राजकारणान वयर सरचें जाल्यार अवश्य अशें आमकां मतदारसंघ आसा आमचे जितून आमचे भंडारी समाजाचे वोटींग खूब आसा ते मतदारसंघात आमकां लिडर दियात आमी आमच्या सरा कडेन उलयतात की थंय हे मनशाक इलेक्शनाक कॉन्टेस्ट करपाक तांकां हातभार दिवचो म्हणून हांव सगळे बांधवांक आमचे गोंयचे सगळे भंडारी समाजाक उलो मारता की तुमी एक जायात आनी एक आमचे लोकांक फुडें सरपाक तुमी हातभार लायात. तुमच्या पक्षाचो स्टेटमेंट आशिल्लो की पयले खेपे कोण निवडून येता ताका मंत्रीपद मेळचें ना. बाकीच्या पक्षांनी जाता की पयले खेपे निवडून येवन सुद्दां तांकां मंत्रीपद मेळटा जाल्यार तुमच्या पक्षा कडेन जे नवे कोण समजा लिडर जर येवपाक सोदता जाल्यार ते ह्या खातीर तरी येवचे ना अशें दिसना तुमकां. खंयचीय गोश्ट जर शिकतलो नेवो फेस जेन्ना खंयच्याय गोश्टीन जर नेवो फेस जर फुडें येयला ते गोश्ट कितें तरी शिकोवंक जाय आसता. राजकारणांत जर येयलो आनी ते गोश्टी कडेन तो जर सारको प्रिपेर्ड ना जाल्यार फुडें राजकारण कसो करतलो. म्हणून पक्षाची धोरणांच तशी आसा की खंय तरी राजकारणान येवन तेणी शिकचें आनी फुडें आपलें करियर तितून करचें अशें म्हणून. सर पण हितून ते कोणाक तरी म्हणटा तो कोणाक तरी कोण आमी कोणाक नांव हांगा घेयनात कित्याक आमकां आमी सगळे समाज बांधवच जाय म्हणल्यार आमी उलयला हांव उलयलां फक्त आमचे समाज बांधव आसा तेणी नाका आशिल्लें हें करचें. कोणाक म्हणला हे तेणी म्हणला तेणी विचार केला हांव ते उलयना तेजेर उलयना कारण आमचे समाजाचे खंय तरी हें दुखोवचें न्हू. समाज बांधवाक आमी खंय तरी दुखोवचें आमकां एकवटीन फुडें वचपाक जाय म्हणून हांव हे प्रेसाक एक सांगता. हो आतां तुमी म्हणटा पळय एजीएमान तुमचो निर्णय जालो हो पांडुरंग रावताच्या टायमार आतांचो न्ही आतांच न्हू त्या टायमार पयलेचो आतां जे खापर फोडटात की हे सामकें चुकीचें. कारण सुदीप ढवळीकर पयलीं आमदार जालो ताका आमी मिनिस्टर करपाक दिवना. ताका चान्स आसलेलो मिनिस्टर जावपाक ताका चान्स आसलो आमी दिवना. दीपक ढवळीकर पयलीं आमदार म्हणून आसा 5 वर्सां मागीर तो मिनिस्टर जालो ताकाय चान्स आसलेलो ताका जावपाक दिवना. हो आमचो सेंट्रल कमिटी प्लस एजीएमाचो हे आसा पांडुरंग रावता टायमार त्या टायमार. इयर कितें आसता केन्ना खंयच्या वर्सा जालो एक 2002 ओके तुमचेर आतां ह्यो फूल पक्षाचेर जावं जे तुमचे आमदार आसा आनी मिनिस्टर आसा तांचेर तेन्ना स्टेटमेंट येयलो गोवा फॉरवर्डाचो एक पक्षाचो प्रेसिडेंट. सो आयज आमकां एक्सपेक्टेड आशिल्लें की दीपक ढवळीकर ही प्रेस बीन घेतले काय म्हणून पूण ते आयज हांगा दिसले ना. ते काही कारणाक येयले ना ते खातीर एक प्रेस आमकांच घेवची पडली. आनी मेन आशिल्लें की आमकां आमचे समाज बांधवां खातीर म्हाका हें जाय आशिल्लें तांकां म्हाका खंय तरी सांगपाक इच्छा आशिल्ली ते खातीर हांव येयलो. म्हणून हांव ते बरोबर एक समाज बांधव आमकां हेंवूय सांगूंक शकता तुमकां जर दिसता जाल्यार मडकय वाठारांत मडकय मतदारसंघात तुमी येयात हर एक घर आसा ते तुमी भोंवन पळयात ते हर एक घरान कशें भुरग्यांक कामाक पोटाक लायल्या ते तुमी पळयात जाल्यार तुमी थंय लोकां कडल्यान व्यू घेयात की बाबा ते लोक तुमच्या फाटल्यान आसा काय ना ते तेजे नंतरूच अशें स्टेटमेंट करात. कारण मडकय मतदारसंघ की तेजे बाकीचे सायडीचे मतदारसंघात सुदीन ढवळीकरान जे जितले नर्सी म्हण बाकीचे जे एज्युकेशन सायड जितले पळय ताणें पळय डेवलप केल्ले आसा लोकां भुरग्यांक ताणें पळय इतलें शिकयलां अशें म्हाका दिसना कोणाचें केलां. आनी हे हितूंतल्यान हांव एक गोश्ट सांगता आयज पर्यंत जितले भंडारी समाजाचे आमदार मिनिस्टर जावन गेले तेणी आपल्या मतदारसंघात आपल्या समाजाच्या लोकांक कितले फुडें गेले तेवूय दाखोवचे. कारण आमचे मतदारसंघात जे भंडारी समाजाच्या लोकांक कितले ताणें सुदीन ढवळीकरान पोटाक लायले ते आमी दाखयतात. कारण खंय तरी हो समाजान भितर राजकारण हाडून हे समाज फोडपाचे प्रयत्न करूं नाका. जे आयज आमच्या समाजान पळय जे गोश्टी चल्ल्यात जे 2-3 ग्रूप जाले ते ग्रूप एकवट करून समाज फुडें व्हरपाचे आमी प्रयत्न करुया. हांव ह्या प्रेसाच्या मार्फत हांव समाजाक उलो मारता की आमी एक जावया आनी आमचे गोंयचे राजकारण खंय तरी आमचे जे भुरगे कोण शिकलेले आसा तांकां फुडें वचपाक आमी एक वाट दाखोवया. सो तूं म्हणटा भंडारी एमएलए जावन कितें तूं म्हणटा तशें म्हणटा आतां कितें आसा हर एक मतदारसंघात कोण नाल्यार कसले समाजाचे आपले आपले लोक असतात. आपले ते समाजाचे लोक आसता ते आपले लोकल एमएलए आसता तेजे फाटल्यान आसता. म्हणजे हेजो अर्थ असो जायना की ते सगळे एकवटीन येवन की समाजा फाटल्यानच रावतले अशें म्हणून.
हांव ते फूट घातले म्हणून तेका हांव तेजेर हांव उलोवंक ना. विजयान फक्त म्हटलां की हेजे फुडें हो सुदीन ढवळीकर मिनिस्टर वचपाक आसचे ना म्हणून ते खातीर हांव निशेध करपाक हें केलें उलयलो. तुमच्या म्हणण्यार की भंडारी लिडरांपेक्षा सुद्धा ढवळीकरान भंडाऱ्यां खातीर खूप काम केलां. पूण एक्झाम्पल तुमच्याच शेजारी फोंड्या जो मतदारसंघात थंय जे रवी नायक आसा ते भंडारी समाजाचे व्हडले नेते म्हणून आयज सुद्धा तांकां मानतात. तेंच्यांनी खूब समाजा खातीर काम केलां म्हणटा. सो अशें आसतना सुद्धा तुमी हांवें फक्त आमच्या मतदारसंघात बाकीचे केले ते गोश्टी. रवीक हांव मानता कारण रवीनूय समाजा लागून खूब काम केलां. रवीक मानता कारण तेणे कुळ कायद्याकूच खूब सपोर्ट केला. तेणे बाकीच्यो गोश्टीन केल्या कारण तेजे भायर बाकीचे जाले तेणे कितले केले समाजा लागून कार्य ते दाखोवचें. आतां राजकारण एवरी गोश्ट इलेक्शन येयलें म्हणटा समाज हाडटा. खंयचोय आसूं तो खंयच्याय समाजाच्या मनशाक तो रावले म्हणटा समाज तेन्ना एक करता. मागीर जेन्ना इलेक्शन जालें तेन्ना समाज खंय आसता कोण विचार करता कोण ना. तेन्ना समाज खंय आसता तेन्ना समाजाचो मनीस हांव आतां म्हणटा की मडके मतदारसंघात रावता बाकी खंयचे दुसरे मतदारसंघात जर आम मिनिस्टर आसा तेजे कडेन राव त्या समाजाचे म्हणून जाल्यार तो म्हाका लागीं धरता हो विचार तुमी प्रेसान विचारूंक जाय. जेन्ना हांव एक मतदारसंघाचो आसा दुसरे मतदारसंघान वचोन त्या मिनिस्टरा कडेन जर हांवें म्हाजे जर कसलें तरी दुख जर व्यक्त करून गेलो जाल्यार तो म्हाका लागीं घेता काय ना हेंवूय तितलें पळय. पूण आयचे हेतून गोंयचे राजकारण ते समाज म्हणून जे पळय गोश्टी वचोंक लागल्या ह्यो अत्यंत वायट गोश्टी जाता. कारण समाज हो फुडें समाजान हो सगळ्याच गोश्टी राजकारण घेवन फुडें वचना. जो स्टेटमेंट आशिल्लो भंडारी कोणाचो समाजाचो म्हणटालो स्टेटमेंट कितें आशिल्लो की तुमच्याच एका आमदाराक कितें मंत्री करचो म्हणून पळय हे मंत्री करप न करप हे सीएम आसा. आतां आमी आतां एट प्रेझेंट तेंची कितली स्ट्रेंथ आसा बीजेपीची कितली स्ट्रेंथ आसा ती पळयात आनी एमजीची कितली भितर आसा. दुसऱ्या पार्टीचो आनी हेजो तर तुमच्याच हाचो आलो आनी तेणी तुमच्या सो ते जे समाजाचे उलयतात ते तुमच्याच पार्टीन दुखयता तुमकां दिसता. हांव ते गोश्ट मे बी आसत मे बी नासत पूण कोण तो व्यक्ती कोण आसा तो उलोवंक ना न्हू. भायले कोण तरी उलयता तेका उलयता हांव. जे कोण उलयता हे समाजा बद्दल ते बद्दल हांव उलयता न्हू. संजीव नायकान कोण तरी उलयला तो हेजेर उलयला सुदीन ढवळीकर की बाकीचे तुम्ही 5 वर्सां कंप्लीट करचे आनी तेजेर सुदीन ढवळीकरान व्यक्त केला. पूण सुदीन ढवळीकरान हेजेमान तेणे पास करूंक ना न्हू. हे आसा ते कमिटीचें काम आसा. मंत्रीपद सुद्दां आसा. सुदीन ढवळीकर कोण आसा सुदीन ढवळीकर एमजी पक्षान कोण आसा हांव कितें म्हणटा एज मेंबर तो सेंट्रल कमिटी तसो कितें आसा काय ना. पूण तो उलयला पळय ते मंत्री कोणाक दिवचे तुमच्याच कोणाक दिसता तुका आयकला मंत्री म्हणून आमी म्हणलें पयलूच हेजेमान ठरयलेलें 5 वर्सां कंप्लीट करचें म्हणून कोणाक आसा ते लिडर हांव सांगता कितें जालें. जो संजीव नायक केंद्रीय बाब तुज्या प्रश्नाक उत्तर दिता. जो संजीव नायक आशिल्लो जो काय उलयलो पोटतिडकीन जे उलयलें म्हाका दिसता संजीव नायकाक आमच्या जे मोगो पक्षाचे ध्येय धोरणां आसा आनी जे आमचें कितें आसा तेजे बद्दल ताका म्हायती ना अशें दिसता. खरें तर हो संजीव नायकूय म्हाज्या म्हायती प्रमाणे बरो पयलीं मोगो पक्षाचोच कार्यकर्तो आनी बऱ्यापैकी सुदीन ढवळीकराचो बरो लागचो मित्र म्हणून म्हाजें आयकपाक येयलां. पयलीं सुदीन ढवळीकर कितें उलयलें तेजेर ताणें लक्ष दिवपाक जाय आशिल्लें. सुदीन ढवळीकर उलयल्लो फक्त कोणाक इंडक्शन करपाचें कोणाक नाक घेवपाचें ना हें तेजें स्वताचें हें नाशिल्लो. तेणें कितें सांगलें जे जनरल बॉडीन डिसिजन घेतलां ते डिसिजनाचेर ताणें उलयलें की नवे कोण जे आमचे कोण फुटून वयता तांकां आमी परते घेवपाचें ना हो एक मुद्दो आशिल्लो. दुसरो मुद्दो आशिल्लो कितें की जनरल बॉडीन अशें डिसिजन घेतलां आनी हांव मॅनेजींग कमिटीचो मेंबर पूण आमी सुद्दां तें घेवपाक शकना. म्हणजे जनरल बॉडीचें डिसिजन सुपेरियर आसता. थंय कितें सांगलां जे कोण नवे निवडून येता तांकां शक्यतो मंत्रीपद दिवं न्हय हें आमी ठराव घेतलेलो. तेजे फाटल्यान सुद्दां पॉलिटिक्स आशिल्लें की आमी मोगो पक्ष मोडके पुरतोच ना. मोगो पक्ष सगळें गोंयभर आसा म्हणून आज आमचो मांद्रे सुद्दां जीत निवडून येयला. एक जीत येयला सगळे येयल्या खूब जाण आसा. खूब जाण निवडून हाडले आमी हाडटात लोक पळोवन वयता. लोकांचे जे लोकां आमचे मतदार ज्या विश्वासान तांकां निवडून हाडटा त्या लोकांचो हे विश्वासघात करून वयतात. म्हणून आमी असो ठराव घेतलो की हे कोण लोक वयतात आनी जे कोण नवे येतात तांकां शक्यतो रोखडेच मिनिस्ट्री दिवचे न्हय. कित्याक मिनिस्ट्री दिता म्हणून कोण आज आमिशे दिता रोखडेच पळयता बॅगांक घेता पळयता पूण लोकांक त्रास करता. हो हेज्या फाटलो हेतू आशिल्लो हो ठराव घेवपाचो रोखडेच मिनिस्ट्री दिवपाचो. दुसरो पॉयंट आतां जो पळय एटॅक केला सुदनाचेर
तो सुदीन पर्सनल आनी सुद्दां तें सुदिनान सांगलें कितें हें जनरल बॉडीचो डिसिजन पूण तेणें तो मिस इंटरप्रेट केलो तो एक जालो. दुसरो पॉयंट म्हणटा आतां तूं म्हणटा कितें आनी कोणाक मिनिस्ट्री दिवपा अवश्य दिया मिनिस्ट्री. तुका कोणाक म्हणटा तूं कोणाक म्हणटा जिताक दिवपा जाय मरे अवश्य दिया. आमी वेलकम करता. आमचो भंडारी समाज जर जिताक जर सीएम जर मिनिस्ट्री दिवपाक सोदता आमचें तेजें कांय ना दुसरें दिवचें आमकां कांय ना दिवनय बरें तेका मोस्ट वेलकम करता आमी दिवनाका म्हणना आमी जिताक आमी सांगा दिवनाका म्हणून आमी दिता आमकां जितले मोगो पक्षाक कितले मिनिस्ट्री पळय दिता आमी वेलकम बरें. पण एक तुमी आतां तितून तुमचो स्टेटमेंट म्हटला की एक एक पावटी तुमकां दिसता की कोण येता बॅगाक येता वयता. हय. इज इट नॉट अ रॉंग रॉंग डेफिनेटली रॉंग. थोडे आमचे मोगो पक्षानूच तें जायना सगळे कडेन जाता म्हणून लोकांक कितें जाता लोकांचो म्हणजे निराशा जाल्या लोकां मदीं. तुमी वोटींग करून जे इतले विश्वासान लोक आमी तांकां दितात आनी रोखडेच तुमी फुडें वयता लोकांचो विश्वासघात करता जालना. हेका लागून आमच्या मोगो पक्षान थोडे ठराव घेतले ते सुदीन ढवळीकारान पर्सनली घेवना हें ते जे कोण उलयता पळय ताणें नोंद करची. आतां दुसरें हांवूय भंडारी समाजाचो मनीस संजीव नायकाक आय रिस्पेक्ट हिम कित्याक तेका ते संजीव नायकाक कायद्याचें खुबशें ज्ञान आसा आनी फाटीं सुद्दां आमचे समाजा भितर काही आतां ग्रुप्स जाल्या जो संजीव नायक सपोर्ट करता त्या ग्रुपाचो हांवूय एक फॉलोवर आनी तेणें फाटल्या दिसांनी तुमी तुमच्या माध्यमांतल्यान सांगलां की जनरल बॉडीचे डिसिजन जो उपेंद्र गांवकार आसा आमचो ताका जनरल बॉडीन वास्को जनरल बॉडी जाल्ली आनी हांवूय त्या जनरल बॉडीक म्हाजी एक खंय तरी त्या हेजेर सायन आसतली बुकाचेर हांवें सपोर्ट केलो ताका जनरल बॉडीक. हय हो हेका आमी एक आमचो केअरटेकर म्हणून आमचो भंडारी समाज घेवया. आतां त्या देवान नायकाच्यान तेजें हें जालां तो जेन्ना जनरल बॉडीचे डिसिजन आमी घेतलें तर बरें म्हणटा तर हो देवानंद नायक फाल्यां ताका म्हणपाना अरे हो संजीव नायक जनरल बॉडी डिसिजन हो बायज उलयता म्हणून जशें आतां तुमी सुदीन ढवळीकराचें म्हणटा तशें विजय हो म्हणटा पळय सुदीन ढवळीकराचेर तें जनरल बॉडीचे डिसिजन तुका मान्य आसा मरे हें आमचें तेंच डिसिजन जनरल बॉडी डिसिजन इज द सुप्रीम आनी हें सुदीन म्हणना आनी इकडे थंय संजीव नायक म्हणना जनरल बॉडी म्हणटा. आतां हो तर सुदीन ढवळीकरान सॉरी माग म्हणटा त्या फाल्यां काळी देवानंद नायक ताका सॉरी म्हणत काय हो एक प्रश्न येता. हांव सपोर्ट करता हांवूय तेजेच बरोबर आसा हें भंडारी म्हणून संजीव नायका बरोबर आसा. संजीव नायका सांगता आमी बरें काम करुया जशें आमच्या आतां सरपंचान सांगलें तशें समाज एकठांय हाडपाक करुया हांव तुजेच बरोबर आसतलो. पण अशें समाजकारण करता आसतना राजकारणान बेश्टें कितें करून उपयोगान त्या दुसऱ्या हेजेर बोट दाखोवन करता येना. हांगासर जे सगळे बसले आमी हे व्यासपीठार ते सगळे भंडारी समाज आसा आमचे जे बहुजन समाजाचे मनीस आमचे जे मॅनेजिंग कमिटीचे आसा तूं पळय मॅनेजिंग कमिटीचे सगळे बहुजन समाज आमी आसा हितून आमचे कॅथलीक आसा सगळे आसा. पूण हांगासर बेश्टेच ते डायवर्ट करपाक थोड्या मनशांक कितें जालां थोड्या एटेन्शन घेवपाची संवय जाल्या बेश्टें कितें उलयतले एटेन्शन करतले. ढवळीकराक मिनिस्ट्री दिवप ना दिवप मिनिस्टर सुदीन ढवळीकर फाल्यां सीएम जातलो सुदीनाच्या नशिबाचो प्रश्न आसा. हें कोण हेका विरोध जावपाची गरज ना. आमी मडकयकार समर्थ आसा ताका निवडून हाडपाक आतां फॉर मिनिस्ट्री दिवप तेच नशिबाचो. गोंयभर आमच्या मोगो पक्षाचे कार्यकर्ते आसा आनी हेजे पेक्षा डबल मुसंडी मारपाक शकता. आतां सीएमाक दिसता आनी एक मिनिस्ट्री कर मरे वी आर मोस्ट वेलकम आमी खंय ना म्हणटा पण तुम्ही म्हणता की हे पक्ष म्हणजे समाज जो आसा त्या समाजाच्या लोकांनी राजकारणात बेश्टी लुडबुड करची न्ही. शक्यतो करची न्ही म्हाका दिसता. म्हाका दिसता गरजे भायर करची न्ही. म्हाका दिसता कोण रे हें कितें करपाक म्हाका दिसता पूण अशें कोण फुलोवन घालता काय हांकां अशें दिसता. पूण ते स्मार्ट इनफ आसा जेणे सगळ्यांनी शिकपाक जाय. हांवें सांगलें जाल्यार संजीव नायक म्हणटा कायद्याचो ज्ञान आशिल्लो मनीस तेन्ना तेणें एक थोडे विचार करून हें करचें. कित्याक हांवूय ताका तुका सांगलें हांव मानता संजीव नायकाक हांवें तेजे पयलीं प्रेस पळयलें सुंदर असो उलयलो. तशें करुया समाज एक कडेन करुया नाल्यार आतां सद्या कितें जालां समाज सगळे कडेन समाज फोडपाची ट्राय जाल्ल्या. हांगासर भंडारी समाज 2 ग्रूप करतात खंय काळे एसटीक आनी बावडे तांकां त्रास करपाक लागले आनी सगळे अशें ते कशें एकठांय रावपाचें तें पळोवया. आतां दुसरें म्हणटा आमी म्हणटा कितें की अमको पर्सेंट समाजाक तांकां म्हणजे तशें जायना. आतां आमचो जर येदो व्हडलो ओबीसी आनी इतले आशिल्ले आमी गोंयभर ओबीसीच करता आशिल्ले तशें जायना न्ही तें. कोण ते फुलयता खबर ना ना ते पत्रकारांक चड खबर आसा कित्याक प्रत्येक जाण आसता. तुमकां एमजी जनरल बॉडी तुमी डिसिजन घेतला म्हणटा फर्स्ट टाइम निवडून येता ताका दीपक ढवळीकर कसो जालो सेकंड टाइम
कित्याक जालो त्याचे पयलीं ताका जावना तो मातशें नोट कर तुम्ही नोट करा न्ही 2007 तो पयलीं निवडून येयलो तेन्ना फक्त तेकडे खंयचे तरी हें आशिल्लें मिनिस्टर बारान जालो पहिले आठवत पयले केपें जावना चेअरमॅन आशिल्लो EDC का कसलो तरी चेअरमॅन आशिल्लो पॉलिटिकल चेअरमॅन आशिल्लो फॅक्टरी अँड बॉयलर्स मागीर तो मिनिस्टर कदंबाचो चेअरमॅन जालो कदंबा चेअरमॅन सेकंड टाइम सेकंड टाइम मिनिस्टर बारान जालो ओके तुमचा आमदार आनी एक आमदार तो कसो आसा परफॉर्मन्स वायज आनी कितें तो तुमचा आनी एक आमदार आसा सो एज अ परफॉर्मन्स MGP म्हणून पार्टी सो हाव हॅज बीन हीज परफॉर्मन्स इन द लास्ट 3.5 years इट इज एक्सलंट बरोबर. जीत इज कन्सर्न आणि जीताचें काम सुंदर चल्लां मांद्र्याक गोंयभर आमचें काम चल्लां आनी सुदीन ढवळेकाचेर फाटल्यान कोण बरें काम करता जालो तो जीत म्हणून तो आजून पर्यंत निवडून येयला आनी बरें मतांनी फुडें तो बरें मतान येतलो तो. बरें मतान येतलो MG मांद्र्याच्यान जितूच निवडून येतलो MGचेर हें तुमकां म्हणून दवरात एमजीचेर विश्वास आहा तुमकां जीत आमचोच तुमचोच तुम्ही टेन्शन घेऊ नका आम्ही आता वाडपाक शकता हे आमकां टेन्शन तुमकां टेन्शन आसा ना पत्रकार कितें करता हें करता न्ही ते कोण म्हणटा तुमकां अशें डायलेमा आसता इलेक्शन पत्रकाराचे लागीं पावता पडटा इलेक्शन प्रेस कॉन्फरन्स सध्या तरी आमचो जीत आमचो सद्याक म्हणटा तो. आतां ते सद्याक आमच्या पार्टेचो न्ही फुडले उलयना आमच्या पार्टेचो ते फुडल्या उलयलो मरतो ना फुडल्या चड मतांनी येतलो परतो MGची पार्टी खाजगीन उलयतना तुमचे लिडरूय हो विश्वास दाखयना आमचो दाखयता अरे आमच्या आमच्या अध्यक्षान कितलेच व्हड सांगला मरे जीत आमचो जीत आमकां बरें काम करता म्हणून सध्या तूं बरें काम करता थँक्यू